खूबशीं सरकारी अनुदान मेळपी इश्कोलां मेंटेनन्स इश्कोलाची फी हें सांगून भुरग्यां कडल्यान पयशे लुटतात। ही गंभीर गजाल आसा। अशें करपी इश्कोलांचेर कडक कारवाय जावची म्हूण दीस गोंयकार रेव्होल्युशन फ्रंट पक्षान मागणी केल्या। आरडीएक्स गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नाईक। असो घडलो की चडशी गोवा स्टेटान 60% 70% एडीड स्कूल आसलेली आनी एडीड स्कूल जी आसा पळय ती सगळीं खंयच्या ना खंयच्या नांवान भुरग्यां कडल्यान पेरंट्सां कडल्यान पयशे घेताली। आतां ते अशें जातालें ते खंयसर वयता पळय पयशे ते कोणाक खबर आसनासली आनी हे गव्हर्मेंट डायरेक्टरा कडल्यानूय पयशे घेताले काम करपाक आनी दाखयताले पेरंट्सां कडल्यान आमी हे रिपेर केले सगळे केले अशें ह्यो गोश्टी दाखयताले। लास्टाक गव्हर्मेंटाचें नांव लिपतालें तितून। गव्हर्मेंट कांय करना अशें जातालें की आमीच पयशे मोडटा अशें पेरंट्सांक दिसतालें आमीच पयशे मोडटा आनी आमीच हे मेंटेनन्स हे सगळे स्कुलांचे आमीच पळयता। पूण हे हेजेर आमकां तितून कळ्ळें की खंय तरी हे रिसिप्टूय दिना कांय दिना स्कुलां चडशीं। तेन्ना सगळे कडल्यान आमकां कळ्ळें की हे हितून कितें तरी घोटाळो आसा खंय तरी। खूब खोशी भोगता जेन्ना आमी कंप्लेन केली आनी त्या कंप्लेनीची दखल घेतली। जी न्यू डायरेक्टर येयले ती वंदना राव न्ही पयली फावटी। सेकेंड हे जे फीज जे कलेक्शन केल्ले इनलिगल जे गरीब भुरग्यां कडल्यान जी गव्हर्मेंट एडीड आसतना पासून हांव सरकाराक रिक्वेस्ट करता जी फीज कलेक्शन केल्ली आसा जी फाटलीं 2 वर्सां तरी ह्या गरीब भुरग्यांचे पयशे रिफंड करचे नाल्यार रिकवरी करून घेवची प्रत्येक जे स्कुलान फीज घेतले तेंचे कडल्यान। हो म्हाजो एक डिमांड करता हांव रिक्वेस्ट करता सरकाराक हेचे इनलिगल फीज। आनी हांव सांगता हेच्या नंतर ही हो जो सर्क्युलर येवन खंयचेच स्कूल फीज घेवपाची धाडस करचे ना आनी हिणीन जर कोणीन जर पयशे घेतले खंयच्या स्कुलान जाल्यार तेजी नीज गोंयकार रिव्होल्युशन फ्रंट हांची आमची वॉच आसतली हेंचेर। न्यू डायरेक्टर जाल्ले आसा IAS ऑफिसर वंदना राव हेणे एक सर्क्युलर इश्यू केल्लो आसा आनी ह्या सर्क्युलरा प्रमाणे जितली गव्हर्मेंट एडीड स्कुलां आसा तांकां लिगल फी जितली आसा तेंची ती आपले कॅलेंडराचेर आनी नोटीस बोर्डाचेर एट द बिगिनींग ऑफ एकेडमीक इयर तेणी मारची पडटली आनी ती फी सुमार 180 रुपीज इतली कमी अशी फीज आसा ती। सो दुसरो पॉयंट जो आसा तितून क्लियरली बरयल्लें आसा की सगळे स्कुलांनी आपलो जो मेन बोर्ड सायन बोर्ड आसा जो स्कुलाच्या नांवाचो तेजेर तेणी क्लियरली बरोवपाक जाय की इट इज अ गव्हर्मेंट एडीड स्कूल आनी फ्री एज्युकेशन म्हणून। सो दॅट जो पेरंट पयलीं जे ऑलरेडी आसा आनी जे न्यू आतां स्टुडंट जॉयन जातले हांकां पयलींच कळपाक जाय की इट इज नॉट अ प्रायवेट स्कूल, इट इज अ गव्हर्मेंट एडीड स्कूल रन बाय दी गव्हर्मेंट फंड्स। आनी तिसरी गोश्ट जी सांगल्या तेणी ती म्हणजे हे जो पॉयंट आसात हे सगळे आमी करतले म्हणून एक एफिडेवीट तांकां फायल करपाक लायला।